भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमकां माये मोगाचो येवकार। आयज आमी इयत्ता तिसरीचो 9वो पाठ मानकुराद वाचूया। तर चला सुरू करूया। पाठ 9 मानकुराद। हांव तुमचो इश्ट। फळांचो राजा मानकुराद आंबो उलयता। म्हजे वरीच म्हजी आनीकय भावंडां आसात। तातूंतले कांय नामनेचे आंब्या प्रकार म्हणल्यार अफोन्स, फेर्नांद, मुसराद, कोश्त, शावियर, मालगेज, मांगीलाल, केसर, भीस्म, तोतापुरी, पायरी, करेल आनी घोटा। आमच्या झाडाकूय आंबो म्हणटात। ताचेर आमची फळां पिकपाक लागतकूच सरभोंवतणी ल्हान ल्हान भुरगीं उमेदीन जायतीं गितां म्हणटात। भुरगीं कसली कसली गितां म्हणटा ताचे देखीक एक गीत हांगा लेखकान दिला। यो रे वारा रानांतसून आंबो उडय म्हाका देठासून, वारो येलो रानांतसून आंबो पडलो देठासून, गोड गोड आंबे आमी खावया, आंब्याची गितां आमी गावया, गोड गोड आंबे आमी खावया, आंब्याची गितां आमी गावया। तरेकवार आंब्याचे आपले अशे खाशेलपण आसता। तांचे तांचे रंग, रुपां, आकार आनी गोडसाणूय वेगवेगळी आसता। पूण लोक म्हणटात सगल्या मदीं मानकुराद तो मानकुराद। म्हजो रंग, म्हजो आकार आनी म्हजी गोडसाण ही आठवीच। देखून फळां भितर हांव सगळ्याक आवडटा। म्हजी रूच लोकांचे जिबेर उरता। म्हजी गोडसाण आनी म्हजें रंगरूप हांकां लागून बाजारांत सगळ्यांत चड मागणी म्हाकाच आसता। आमचेर म्हणल्यार आंब्याचेर लोक तरेतरेन ताव मारतात। कांय जाण आमच्यो शिरो करून खातात, कांय जाण साली काडून खातात, तर कांय जाण साली सयत आमकां खातात, जाल्यार कांय जाण तर आमचो रस काडून पियेतात। ताका ज्यूस अशें म्हणटात। आमी तरणे आसतना आमकां तोर वा आमली म्हणटात। ल्हान ल्हान तोरांच्यो बऱ्यो बारीक शिरो करून मिठाक लायतात। कांय लोकांगेर वर्सान वर्सां तोरांचें लोणचें घालतात। तेच भशेन तरेतरेची सुरबूस उड्ड मेथी करतात। आंबट तीख चटणी करतात। आंबट गोड सरबता भशेन पन्ने लेगीत करतात। आमच्या काथ्याची सोलां घालतात। सोलांचो सार करतात। आमी पिकले उपरांत आमचो हालवो, साठा आनी आमरसय करतात। गोंयांत चड करून मुसराद आंब्याचो मुरंबो करतात। आमकां खावपाचे जायते फायदे आसात। आमी तुमकां अ आनी क जीवनसत्वां दितात। तुमचे दोळे बरे दवरतात। देखून आमी पिकतकूच आमकां पोटभर खायात। आमी झाडार पिकतात तेन्ना आमकां झाड पिके, अमूर पिके वा कुमेट पिके अशें म्हणटात तेन्ना आमची रूच आगळीच आसता। आमकां काडपाची एक खाशेली पद्दत आसा। चड करून मानकुराद, अफोन्स हांचे सारके कलमी वा गारफाचे आंबे काडटना अदीक जतनाय घेतात। आमी जून जातकूच आमकां कोबल्यान काडटात, शेलावण्यांत घालतात आनी अचळय सकयल देंवयतात। बरे करून धुतात आनी पुसतात। हारीन मांडून पिकपा खातीर मुड्ड्यांत घालतात। हाका आडयेक घालप अशेंय म्हणटात। जशे जशे आमी पिकतात तशे तशे आमकां तणांतल्यान भायर काडून पाटल्यान घालून विकपाक व्हरतात। आमचें आनीक एक खाशेलपण म्हणल्यार खावन जाले बरोबर आमचो काथो वा पारो फुकट वचना। तुमी म्हाका खायात, म्हजो काथो धवो फुल्ल करात आनी उक्त्या सुवातेर व्हरून उडयात। जून म्हयन्याच्या पयल्याच पावसाक तो किल्लून येतलो।
म्हजी रोपां कलमां लायात. फुडाराक सगळ्यां खातीर म्हजी फळां, सावळी, ताळो, पानां मेळूं दी. आमचो सैम सुफळ गिरेस्त जावं दी. आमी एक एक रोपुले लावया रे, आमी एक एक रोपुले लावया रे, आमी सैमाचे गीत हे गावया रे, आमी सैमाचे गीत हे गावया रे. आमी आमराय आमची भोवया रे, आमी आमराय आमची भोवया रे. आंबे खाऊन घटमूट आमी जावया रे, आंबे खाऊन घटमूट आमी जावया रे. धन्यवाद.